गोयचे रेल्वे सुरक्षेक आवयना बापूय प्रुडंटान मडगांव वास्को थे करमळे रेल्वे स्टेशनाचेर सेक्युरिटी इन्स्पेक्शन केलें। एकूय कडेन मेटल डिटेक्टर, बॉडी स्कॅनर, सीसीटीव्ही सारको ना। एक दोन कडेन आसा पूण कोण पळय सुद्दां ना। ट्रेनीन कोण आयलो, कोण गेलो, किने घेवन आयलो, किने घेवन गेलो, पॅसेंजरांक आनी पुलिसांक पत्तो लागपाचो ना। सीसीटीव्हीची तीच गत। वास्को रेल्वे स्टेशनार एकाच कडेन दिसता, मात कोण पळयता देवाक खबर। टुरिस्ट डेस्टिनेशन गोयचे रेल्वे स्टेशनांतले सुरक्षेचे जाला खोबरे। पळयात प्रुडंटाचो एक्सपोजे। केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंग आणि गृहराज्यमंत्री रिजिजू निकतेच गोंयांत येवन दर्यादेग सुरक्षेचो नियाळ घेवन गेले। दर्यादेग वाठाराक आकांतवादाचो भय आसा म्हूण सांगून 34 नवी पुलीस स्टेशनां उबारतले म्हूण खबरी सांगल्यो। मात गोयची रेल्वे येरादारी आनी रेल्वे स्टेशनांची ग्राउंड झिरो परिस्थिती वेगळीच। रेल्वे मंत्रालयाच्या परिपत्रका प्रमाण सगळ्या रेल्वे स्टेशनार सीसीटीव्ही कॅमेरा, बॉडी स्कॅनिंग मशीन आणि मेटल डिटेक्टर मशीन ह्यो सुरक्षेच्यो मुळाव्यो पूण गरजेच्यो गजाली आसूंकूच जाय। मात गोयच्या रेल्वे स्टेशनांक घडये ह्यो गजाली लागनात। हे पळयात करमळी रेल्वे स्टेशन। ही स्टेशनार भितर सरपाची गेट। हांगा पुलीस दिश्टी पडना। भितर वचून पळयले जाल्यार सीसीटीव्ही कॅमेरा लायिल्लो दिसलो ना। हांगासर कोणूय येतात, खंयूय वयतात, कितेंय करतात, कोणाक पत्तो लागपाचो ना आनी कोण विचारपाचो ना। अभी तक तो मैं कुछ दिखाई नहीं दे रही है जैसे एक्चुअली होना चाहिए, क्योंकि अभी राइट्स ये सब क्राइम होता है, तो वो हिसाब से ठीक है। स्टेशन भी फेमस है अभी के लिए ज़्यादा गोवा में, और टूरिज़्म ज़्यादा है, तो कुछ भी होने के चांसेस ज़्यादा है। तो बेटर इफ देयर इज सम सिक्युरिटी सिस्टम। हे वास्कोचे रेल्वे स्टेशन। हांगा पॅसेंजरांची यो वच प्रचंड। दिल्लीची हजरत निजामुद्दीन हांगासरल्यानूच यो वच करता। स्टेशनार सीसीटीव्ही कॅमेरा दिसता, मात तो चालू आसा काय बंद पडला तो संशोधनाचो विषय। वास्को रेल्वे स्टेशनाच्या मेन गेटीर 2 पुलीस दिसतात। मेटल डिटेक्टरूय आसा। आता पळयात स्टेशनावेली ही दुसरी गेट। हांगासर पुलिसूय ना आनी मेटल डिटेक्टरूय ना। ह्या गेटींतल्यान जाय ताणें भितर सरचे। एका गेटीर सुरक्षा, दुसरी गेट सताड उगडी। तो मेन गेट आहा पळय, थंय मेटल डिटेक्टर आहा, पुलीस आहा, सगळें आहा। हे आतां फुडें हाजे फुडें RPF आहा, बट आतां एकटोय मनीस आहा प्लॅटफॉर्मार दिसना। ही गेट आतां ओपन आसा। हे हातूंत म्हाका दिश्टी पडटा पळय लोक येता, लोक बॅगां घेवन येता, सगळे वेगळे वेगळे लोक येतात। त्या गेटीर सेक्युरिटी दवरली म्हणून ही गेट ओपन करून इट इज अ टोटल लॅप्स ऑफ सेक्युरिटी। आय एम टॉकिंग ऑन बिहाफ ऑफ द सेफ्टी ऑफ वास्को सिटीजन। दीस गेट इज ओपन। हांगाच्यान फाल्यां कोणी आयलो, कोणी कितें बॅगां घेवन आयलो, ताका चॅक करपी कोण ना। वी हॅव हॅड मर्डर्स इन वेर्ना इंडस्ट्रियल इस्टेट। देर वॉज अ बिहारी हू वॉज रोमिंग विथ अ नाइफ. He tried to escape from that situation. There are trains coming from Bihar, Calcutta, everywhere. There is no metal detector. He can come with that knife from this side and escape. Who is going to catch him? Where is the security here? Where is the RPF? There is nobody here. These small loopholes can further lead to a very big mishap, and we have to be ready for it. So we request that this gate either be covered, metal detector either be put here, or this gate should be closed permanently. ह्या स्टेशनार चल्ला ते पळयल्यार शॉक बसपाचोच। प्रुडंटाचो रिपोर्टर सुरक्षेचे कितें काय म्हूण रेल्वे पुलीस स्टेशनार विचारपाक गेल्यार ऑफिस सामसूम। थंय जितो मूस ना, सगळ्यो खुर्च्यो रिकाम्यो। ऑफिसांतले फोनूय वाजता आपले। ऑफिसान कोणूच ना जाल्यार उखलतलो कोण? थिवी रेल्वे स्टेशनारूय परिस्थिती वेगळी ना। रेल्वे स्टेशनार भितर सरतात एक गेटीर पुलिसूय ना, मेटल डिटेक्टरूय ना आनी स्कॅनिंग मशीनूय ना। मडगांवच्या रेल्वे स्टेशनारूय तीच परिस्थिती। स्टेशनार लोकांची पळयात तेन्ना गर्दी। लोकांच्यो झुंडीच्यो झुंडी भायर सरतात। मेटल डिटेक्टर आसा, मात आसा म्हूण आसा, कोण ताका पळय सुद्दां ना। लोक मेटल डिटेक्टरा कुशीच्यान सुशेगाद चल्ले। लोकांक सध्या तो बसपाक आदार जाला। हे स्कॅनिंग मशीन नांवाक हाडून दवरला तश्शें थंय पडला। ह्यो खुर्च्यो दिसतात त्यो पुलिसांक बसपाक, मात स्टेशनार एकूय पुलीस पासयो मारतना दिसना। प्रुडंटाच्या रिपोर्टान रेल्वेच्या अधिकाऱ्यांक विचारले, तो तोंडच उगडूंक तयार ना। टीवी चैनल सर, इधर सिक्योरिटी नहीं है सर, मेटल डिटेक्टर है, लेकिन लोग मेटल डिटेक्टर से ऐसा स्टेज चलता है, इसके बारे में आपका क्या? गोंय आकांतवाद्यांचो सेफ हायड आउट म्हूण पयलीं सावन चर्चेत। हांगा बाटलू, हेडली आनी यासीन भटकळा मेरेन सगळे रावन गेले। मध्यान राती आनी फांतोडेर घरां आनी दुकानां फोडून तेन्नाच्या तेन्ना ट्रेनींनी फुज्यो काडपी UP, कर्नाटक आनी महाराष्ट्रांतल्यो टोळयो तर नित्याच्योच। असले रेल्वे सुरक्षेचो कोणाक कसलो हुस्को आनी कसलो धाक? ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट।
केरी तेरेखोल पंचायतीन लिडिंग हॉटेलांक गावात 2 विला बांदपाक खंय बेकायदेशीर एनओसी दिल्या। गावच्या लोकांनी आयतारा ग्रामसभेत आरोप केलो। काय अटी पुराय केल्यारूच बांदकामांक मान्यताय दिवची म्हूण शार नियोजन खात्यान स्पष्ट सांगिल्लें तरी आसतना तेरेखोलच्या पंचांनी ठराव पास केलो। टीसीपीच्यो अटी सेक्रेटरी सरपंच आनी पंचायतीक सांगिल्ल्यो। सरपंचाची ताचेर जाप ना। क्लियरन्साची जी कंडिशन आहा पळय आनी जे परमिशन दिवच्या टायमार जे कितें प्रोसिजर आनी कितें आसता पळय सायड इन्स्पेक्शन आसता सगळें हांवें पंचायत बॉडीक सांगलेलें। इवन सगळे सांगले आसतना तेंच्यांनी ठराव पास केलो। टीसीपीच्यो अटी पुराय करूंक नासतनाय लिडिंग हॉटेलाक 2 विला बांदपाक एनओसी दिल्या। लोक म्हणटात पंचायतीन एनओसी फाटी घेवची। डीसीपीन परमिशन दिवंक ना, ताणे कंडिशन घातलेली आणि जरी तर कंडिशन घातली सगळी सारखी आसत जाल्यार ताची परमिशन जाताले। सेक्रेटरी साहेब सारखे। सो तेका लागून तुज्यान आता रिवोक करूंक जाता, तुका कोणानूच काय करूंक जायना। तू तुजेर आता जे डिसिजन तुजेर आसा, तू करता डीसीपीच्या आमच्या गावचे आणि तुझे नाते पळय आणि तू घे डिसिजन। ग्रामसभेत केरी तेरेखोलकारांनी लिडिंग हॉटेला वेल्यान लोकांच्या प्रस्नांक सरपंचाकडेन जापो ना जाल्यो। तेरेखोलच्या पंचान विरोध केल्लो आसतना खंय पंचायतीन बांदकामाचो थाराव मंजूर केल्लो। आता पंचायती आड कोर्टान वचपाचो खंय लोकांचो विचार चल्ला। प्रुडंटा खातीर विलास आरोलकार। वास्को नव्या वाड्यार डेंगू पातळा 3 जाण सोंपल्यात। भलायकी खात्या आनी सरकाराचेर पात येवन रावच्या परस उपाय करपाक लोकूच भायर सरल्यात। वास्कोतल्या कांय बिगर सरकारी संघटना आनी लोकांनी मेळून घराघरांनी वचून लोकांक डेंग्यू आड उपाय सांगपाक मोहीम सुरू केल्या। भलायकी खात्या कडेन मात खंय जाय तशी हालचाल जायना। चिखले सेंटरात डेंग्यू तपासपाची वेवस्था करची म्हणून लोक मागतात। सोंपल्या तिगांतलो एकलो खंय दोतोरांच्या घाळपणान गेलो। सकाळी आमी 10:30 गेल्लेली न्हू, तेंच्यांनी न्हू 1:30 मेरेन म्हण 1:30 खंयचे आमी थंयसर 8:10 मिनटां म्हटल्यार थंयसर तेंच्यांनी कॅरूच घेवंक ना। वास्कोट डेंगू पातळत आसा। 3 दुयेंती सोंपल्यात। डेंगू बादिल्ले 50 वयर पेशंट जीएमसीत वचून आयल्यात। लोक काचाबूल जाल्यात। भलायकी खातें आनी सरकारा कडल्यान जाय तशी हालचाल जायना म्हूण लोकूच फुडें सरल्यात। दिसान दीस हांगासरल्या आमची भुरगीं, आमची शेजारी, आमची सगळी बायलां हांगासर मरत आसा। मॅक्झिमम पेशंट हांगासर न्यू वाडेचे जीएमसीन एडमीट आसा। त्या खातीर घराघरांनी लोकांनी भिवन वचचें न्हय, हेजे कितें सावधानती बाळगूंक जाय। ह्या खातीर आमी हांगासर लोकांक हांगासर कळीत करपाक घराघरांनी हांगासर एक पावल मारलेलें आसा। आज जे रुग्णालय आहा तितूनसून आमकां जाता तितली चडांत चड सेवा जाय आनी प्रत्येक घरांतून प्रत्येक मनशान एका अवेरनेसाक भायर सरचें आनी कृती करची। नगरपालिकेने स्वच्छतेच्या बाबतीत, धूर सोडण्याच्या बाबतीत काही हे केली होती, योजना केली होती। तशा प्रकारचा हल्ली 4-5 वर्षांनी काही पर्यायच नाही आहे। तेव्हा त्या लोकांनी आपण अशा प्रकारे नगरपालिकेने देखील वेळोवेळी अशा वेळी धूर सोडणे किंवा जे पाणी साचतं त्या ठिकाणी औषधं टाकणे, फवारा मारणे ह्या गोष्टी झाल्या पाहिजेत। डेंगू तपासपाची चिखले सेंटरात व्यवस्था करची म्हूण लोक मागतात। आमी चिखले हेल्थ सेंटरान आमकां एक सोय करून दिवपाची की आमची थंय टेस्ट करपा जाय डेंगूचे। आतां खंय डेंगू चॅक करपाक खंय असो प्रायवेटीन वचपा पडटा। प्रुडंटा खातीर दिशांत परब। घेवया एक विराम।